मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे ते सवां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतात. लॉरेन्स आनी आयरीन कुटीन सांजूद वाडो, संदेश आनी विनिशा शिकवेरा तांच्या लग्नाच्या 3ऱ्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी पवित्र काळजा वाडो, आयरीन सिक्वेरा नित्यादर वाडो, पेटलिन मिरांदा मुर्डेश्वर, शर्विन डिसोजा मुकामार, दुल्सिन डिसोजा वेलंकणी वाडो, निशा साल्डाना पवित्र काळजा वाडो. देवरीन लॉरेन्स आनी मार्गरेट लुईसाच्या आत्म्या बसोन मीस बेडयता विक्टर लुईस वेलंकणी वाडो. देवरीन विलियम लुईस आनी प्रेसिला पिंटोच्या आत्म्या बसोन मीस बेडयता विक्टर लुईस वेलंकणी वाडो. देवरीन आगस्टीन आनी मेरेलोवाच्या आत्म्या बसोन मीस बेडयता हेनरी लोबो आनी कुटाम पवित्र काळजा वाडो. देवरीन निकोलस पिंटो ताच्या मोर्नाच्या 10व्या वर्साच्या उगडासाक ताच्या आत्म्या बसोन मीस बेडयता जॉयल आनी निश्विटी पिंटो पवित्र काळजा वाडो. देवदीन जॅकलिन डिसोजाच्या 5व्या वर्साच्या मोर्नाच्या उगडासाक तिच्या आत्म्याक शांती बदगोवन मिसाचें बलिदान भेटयता दिसो पुतू रिचर्ड डिसोजा आनी कुटाम ल्हानफूल वाडो. देवदीन विक्टर कुटिनोच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता मेबल वी कुटिनो सांजूद वाडो. देवदीन विक्टर कुटिनोच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता प्रकाश मीना आनी प्रिन्सन फर्नांडीस नित्यादार वाडो. देवदीन सेबेस्टियन आनी एप्रोझिन डिसोच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता तांची भुरगीं. तर ह्या सक्कड त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना जे कितें मागणी त्या सवां घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा. आमची मागणी त्या सवां सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू संतोषान एक कुटाम जावन अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी देवासोवें भागी जावंक उलो दिता. देवाचे कुशे प्रमाणे जियोंसो देवाक पळोवंक शकता. आमच्या दिसपडत्या जिवितान देवाची खुशी करूंक गरजची कृपा ह्या मिसा वेळी मागून घेवया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचो देव पवित्र, आमचो देव भाग्यवंत जावन आसा आनी आमकांय ताणें ह्या संवसारांत रचला आनी आमकांय एकल्याक पवित्रपणाच्या भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आपोवन दिला. पवित्रपणाची वा भाग्यवंतपणाची वाट आमी आपणाय जाय जाल्यार आमी कशें जिये जाय. जेजू आयच्या दिसा आयच्या वांजेलांत 8 भागी मारिपात आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. तर ह्या भागीपणाच्या वाटेर समकोन आमी भाग्यवंतपणांत वांटेली जावंक देवाचो अनुभव त्या मारिपात चड गुंडायेन आमी अनुभव करूंक तसो सोमी आमकां कृपा आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हरी एकली ना फावो पातकी म्हणलें ओळखून आमच्या उण्यापणाची दुखदन एक घडीभर बक्षाने मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडा अपराध. ते वचून बगीन सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. So
मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञ सांगाती बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुझी भजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. जपानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. देशांतल्या सगळ्या लन्वीक मनशांनो देवाच्यो आज्ञा पाळटल्यानो सर्वेस्पराक सोदा. प्रामाणीकपणी सोदा, लन्विकाई सोदा. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एकादा वेळार तुमकां आसरो मेळत. कित्याक हांव तुजे मदें एक लन्वीक आनी कल्ती परजा दवरतलो आनी इस्रायलांत उरल्यांत ती सर्वेस्पराच्या नांवांतय आसरो घेतली. वायट ती करची नात, फटी मारची नात, कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायची भिरांत नासता ती सरोवाक वेतेली आनी विशेव घेतली. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी सेरकीचे रास्तांचे. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी सेरकीचे रास्तांचे. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्या न्याय विझोन दिता तो. मुखेल्या तो ग्रास दिता. कायद्याच्यो सांखलो तो तुटून उडयता. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी सेरकीचे रास्तांचे. सर्वेस्पर घोड्यांचे दोळे उगडता. वाघवाल्या नीट उबी करता. सर्वेस्पर परगव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवेक तो सांबाळता. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी सेरकीचे रास्तांचे. सर्वेस्पर नितिवंताची आपुरबाय करता. पूण खोट्यांच्यो आलोचना निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाल राजभर चलयतलो. येसियोना तुजो देव संततेची संतती तुजो राय जातलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी सेरकीचे रास्तांचे.
साम पावलां कोरीतदारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमकां देवाचे आपोवणे लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगती चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नात, सामर्थ्यवंत वा कुळीवंती जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे गलच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता, तें देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंतांक लजे गलच्याक संवसार आसक्त म्हूण लेखता, तें देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता, तें नाश करचे खातीर. संवसार कितें हीण म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांय न्हय म्हूण लेखता, तें देवान मिसलें. हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा उजीर आपली वडवेक चिंतूंक असाध्या. कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जन्माय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवन म्हूण पवित्र पुस्तक आनी आमचे तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. वडवीक उलोवंक सोदता तो सुम्याची वडवीक उलोवंक. देवाचे उतार हें देवाची वडोवकार. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गार व्हडलें इनाम तुमकां तयार आसा. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. लोकांचो जमो बळोन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे सीस ताचे सरशी आयिले. तवळू तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाना आसात ती कितली बागी सर्गीचे राज तांचे. रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बसयतलो. सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी ती ददोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मोनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदनी बगतात ती कितली बागी सर्गीचे राज तांचे. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदनी बगूंक आनी सर तरेची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळा जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष आनी उल्हास बाबा, कित्याक सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचे उतार हे. वाकली तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयण्यांनो, हाच्या वासपांचेर नदर घालतना नियाळ करतना परत म्हज्या उगडासाक आयिल्लें थंय चिंताप. देवान कित्या खातीर आमकां रचला, कसल्या जिविता खातीर देवान आमकां रचला. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देवान आमकां ह्या संवसाराच्या तात्कालीक वा जुजुबी जिविता खातीर देवान आमकां रचूना,
फकत तितलें मात्र न्ही, देवान आमकां रचतना सर्गीच्या जिविता खातीर, सासणीक जिविता खातीर आमकां रचलां हें आमी परत आनी परत आयकता आनी आमकां एकल्याक कळीत आसा. संवसारी आमचें जिवीत मोटवें, संवसारी आमचें जिवीत 4 दिसांचें, पूण आमचें शाश्वीत घर सर्गार सर्गीचें जिवीत. आनी ताका लागून आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें ते निमाणे उतार, निमाणे वाक्य संतोषानी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. ताका लागून तुमी करच्या त्या बऱ्या कामांक, तुमी जियोवच्या त्या बऱ्या जिविताक सर्गार तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ आसा. जेजून म्हणोना संवसारांत तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ आसा न्ही, कित्याक आमचें जिवीत सर्गीचें शाश्वीत जिवीत आनी थंयसर आमकां प्रतिफळ आसा. त्या लागून जेजून म्हणलें जें कितें म्हज्या आती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक तुमी करतात, जें कितें तुमी गुटान करतात, गुटान दितात वा गुटान जियेतात, तें हर एक संगती सर्गीचो बाप पळयता आनी ताचो प्रतिफळ आमकां दिता म्हणले ते बसोवन आमकां करता. ते देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक देवान रचलां, ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची रचल्यांत, व्हडा वैभवान देवान आमकां रचल्यांत त्या सर्गीच्या जिविता खातीर. त्या देखून हें सर्गीचें जिवीत आमी आपणाय जाय जाल्यार ह्या संवसारांत पैनारी जावन आसच्या आमी एक भाग्यवंतपणाचें, एक पवित्र, एक बरें जिवीत जियोवंक आमी प्रयत्न करचे जाय. हें आपोवन आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता मारिपात, विविध साक्रामेंता मारिपात आमकां लाभला मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आज त्या देखून ही देवस्तुती परत ही आमच्या उगडासाक हाडूंक आमकां प्रयत्न करता. कालच्या दिसा हांव एका स्त्रीयेक भेटलो हांगासर, मलगडी स्त्री. तिचे कडेन उलोवन आसतना तिची भलायकी इल्लीशी बरी नातेली आनी थोड्या दिसा आदी दाक्तरा लागीं गेल्ली आनी दाक्तरान तिका उलयलो, तिच्या कडेन परिक्षा केली आनी तिका वखद दिवन दाक्तरान निमाणें म्हळें की तूं मागा नाय गी, देवा कडेन मागा नाय गी, तूं मागीर कित्याक भियेताय, देव नांगी तुज्या जिवितांत, देवाचे तुका पातयेनी नांगी, मागीर कित्याक भियेताय. मोगाचें न्हू, एक दाक्तर समेत वखद दिवन जर तर देवा विशयान उलयता जाल्यार त्या देखून आमी मस्तपटी पळयलां. दाक्तरांनी सांगचें म्हजे प्रयत्न केला, आमचे प्रयत्न आमी केला आनी उरलें देवाचें सोडलां. देवा कडेन आसा, देखून तुमी मागा, देव दिता. मागल्लें म्हणल्यार बरोवशान दाक्तर समेत आमकां सांगचें आमी आयकलां. मोगाचें त्या देखून देवाचेर पातयेनी, देवाचेर विश्वास हे आमच्या संवसारी पैना वेळार आनी देवाची खुशी करूंक आमी पेसाडल्यार खंडीत आमी भाग्यवंतपणाचें एक पवित्र जिवीत जियोंक आमी शकता. तें आमकां समजता. मोगाचें न्हू, हाचे पयले वासाप जपानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. मोगाचें न्हू, आनी ह्या वाचपाचो सारांश एकच उतरान सांगचें जाल्यार देवाचेर जीं कोण विश्वास दवरतात तांकां देव राखता. जीं कोण देवाचेर विश्वास दवरतात देव तांकां राखता म्हणलो संदेश हें वाचप आमकां दिवंक प्रयत्न करता. आतां जपानिया प्रवादी क्रिस्तपूर्व 7व्या शतमानांत जुदासो राय जोशियाच्या काळार एक प्रवादी जावन तो आसलो आनी त्या काळार जुदाच्या प्रांतांत नैतिकातेचो मॉरल लायफ आमी म्हणटा नैतिकातेचो बरगल बोंब्यापुजा अन्यायी सडीत रितीन आसलें आनी ह्या परिस्थितींत देवाचेर विश्वास दवरून आसच्या आनी देवाचे वाटेर चलच्या भावार्थ्यांक देव शिक्षेतावन राखतलो म्हणलें प्रवाद हांगासर करता. म्हळ्यार थंयसर जायते अन्याय वायट संगती चलोवन आसल्यो. हाच्या मदीं जीं कोण देवाचेर पातयेनी दवरतात तीं सादी बळी कालती दुर्बळी जीं कोण देवाचेर पातयेनी दवरतात देव तांकां राखतलो आनी तांकां आसच्या त्या पातकाच्या शिक्षेत हांव देव तांकां राखतलो सांबाळतलो म्हणलो प्रवाद करता. आनी एका लेखान ह्या लोकांक बुजवून दिवचें आनी त्या मारीफात देवाचेर विश्वास साडी नाकात, देवाचेर विश्वास दवरा आनी देवाचेर विश्वास दवरल्यार देवूच राखता सांबाळता म्हणलें ते समजूंक प्रयत्न करचें आमी पळयलें. मोगाचें न्हू, हेजें दुसरें वासाप सांबावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें. मोगाचें न्हू, ह्या वाचपाचो सारांश सांगचें जाल्यार देवाची कृपा आमकां ग्रेस्त करता. जर तर देवाची कृपा त्या सांबावलान सांगली उतरां आमकां उडास आसा जाल्यार ताची कृपा म्हाका पुरो, ताची कृपा आमकां पुरो, ताची कृपा आसा जाल्यार ती कृपा आमकां ग्रेस्त करता. त्या काळार कोरिंथ गांवांत ग्रेस्त व्यापारिस्त बळवंत आनी सबार शिकपी थंयसर आसले. तांचे मदें सुरविल्ले क्रिस्तांव ते दुर्बळे
शिकप तांकां नासलें आनी ते माध्यम वर्गाचे भवर्ती जावन आसले आनी ग्रेस्त तांच्या ओडपणा विशीं सडीत गुमान दितले आनी ह्या दुर्बळ्यांचे निर्लक्ष करतले आनी एका लेखान ह्या ग्रेस्तांक जे कोण शिकपी बुदवंत आसले देवाक तांकां विसर पडलो देवाची खुशी करूंक ते सुकोवन पडले आनी ह्या वेळार सांत पावलो जोगती शिकोवन तांकां दिता आनी म्हणटा देवाची जानवाय मनशाच्या बुदवंत जागी व्हरती कलत्यांक विसून वर्तें करची शाती देवाक आसा देवाच्या कृपेवने मनशाची जानवाई कित्याक उपकारा पडना म्हूण तो सांगून तो समजूंक तांकां प्रयत्न करता त्या देखून मोगाच्यान आमी थोडे पटी आमच्या तुयशान बाडाय उलोवंक बरो हांव व्हडलो हांव शिकला हांव तें हें म्हणून ना आमी कितलें शिकले हांव कितलें उंच लायक आमी पावल्या आमी तितलें खालतें जालें जाल्यार आनी प्रत्येक जावं देवा मुखार आमी खालतें जाल्यार आमी आमकां तो देव वर्तो करता तो देव बळवून करता आनी चड उंचायेक आमकां व्हरून पावयता त्या देखून देवाचेर पातयेनी देवाचेर विश्वास मोगाचें न्हू आनी देवाची कृपा हर एक दीस आमच्या जिवितांत सोंसचें तें गरजेचें मोगाचें न्हू त्या देखून आमच्यात बुद्धवंतकायचें न्ही जानवायचो पुस्तकी तेंत म्हणटा अध्याय 3 वाक्या 5 आनी 6 म्हणटा तुज्यात बुद्धवंतकायचेर वंदन रावा नाका देवाचेर विश्वास दवर देवाचेर पातयेनी दवर म्हणलें जानवायचो पुस्तक आमकां आपणे दिता त्या देखून देवाचेर अखंड पातयेनी देवाचेर विश्वास दवरून जियेल्यार आमकां देवाची कृपा मेळटा आनी ती कृपा आमकां बळवून करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाल्यार जेजूची वर्ती शिकोवन 8 बागींची आमी आयकली मोगाचें न्हू सांत जुआंव पावल दुसऱ्यान म्हणली उतरां दोंगरा वयलो प्रसंग जेजूच्या काळजांत पळोवंक मेळटा त्या देखून ती 8 बागींची शिकोवन पळय ताचे वर्ती शिकोवन दुसरी ना मोगाचें न्हू त्या देखून सांत जुआंव पावल दुसऱ्यान म्हणली दोंगरा वयलो प्रसंग जेजूच्या काळजांत पळोवंक मेळटा अपुर्बायच्यान तशेंच पापा बेनेडिक्ट 16व्यान म्हणली उतरां 8 बागी जिणेच्या पैनार वाट दाखोवची जावन आसा त्या देखून 8 बागी आमी कशें जिये जाय आमचें जिवीत कशें बांदून हाडी जाय आमकां दाखोवची एक सूत्र जावन आसा म्हणलें आमकां समजयता मोगाचें न्हू त्या देखून 8 बागींचें जिवीत एक अपुर्बायेचें जिवीत एक वर्तें जिवीत एक बागेवनपणाचें जिवीत मोगाळ भावन आनी भयणीनो आनी आमकां ते वर्त्यापणाक आमकां व्हरून पावयता त्या देखून आमी मनशां ह्या संवसारांत जियेतना आमी संतोश आशेता बरेपण आमी आशेता आनी आमी हो संतोश खरो संतोश हें बरेपण संवसारी संगतींनी सोदूंक आमी पळयता जावं बरो पयशांनी आस्त बदकांत जावं बरो आमच्या जानवायन आनी इतर संगतींनी आमी सोदूंक पळयता मोगाचें न्हू पूण खरो संतोश देवाचेर पातयेनी दवरल्यान देवाचेर विश्वास दवरून देवाची खुशी करूंक ताण येयल्ल्यान बुकेल्ल्यांत वंदोन आसा म्हणलें हांगासर 8 बागीपणाचें जिवीत आमकां समजोवंक प्रयत्न करता त्या देखून जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां म्हणटा आपूण दुर्बळी म्हूण जावन आसा ती घेतलें मागीर दुर्बळी न्हय मोगाळ भवन आनी पयनो पयशांनी संवसारी वस्तूंनी पूण आमी जी कोण देवा मुखार हांव कितेंच न्ही हांव किरकोळ आपूण दुर्बळ म्हूण वळखून देवाक ताच्या जिवितान पयलो जागो दिता देवाचेर विश्वास दवरता देवाचेर पातयेनी दवरता मोगाचें न्हू तसल्यांचे सर्गींचे राज तांचे म्हणटा त्या देखून ह्या संवसारान आमकां कितें मेळटा भोगूंक आमी तें बऱ्यान स्विकार करतना आमी त्या दिशेन जियेतना तसो प्रतिफळ आमकां सुख आसना त्या देखून देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणें येता ती कितली बागी त्या देखून 3 दादोशी जाते त्या देखून आमच्या दिसपत्या जिवितांत हर एका दिसा हर एका घडये देवाची खुशी करूंक आमी प्रयत्न करचे देवाची खुशी करूंक आमी ताणे जाय आनी बुके जाय मोगाचें न्हू तवळ आमचें जिवीत वर्तें जाता नंदन जाता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ करतना हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वतना तेचो सोमयाक ह्या येवकरिस्तांत आमी खरेपणी भरतना आमच्या काळजांत ताका स्विकार करतना आमचें जिवीत ताका समर्पण करया मोगाचें न्हू तो वर्तो तो बळवंत तो अगणित जानवायन भरलेलो हें सत आमी वळखून घेवया ताचे विने आमकां जिवीत ना ताचे विने आमी कितेंच न्हय हें सत आमी वळखून घेवया आनी आमचे संपूर्ण पातयेनी विश्वास त्या सोमयाचेर आमी घट करया मोगाचें न्हू ताचेर आमी आमचो विश्वास पातयेनी आमी दवरया मोगाचें न्हू ताची कृपा म्हाका आनी तुमकां वळता मेळ्ळी जाल्यार आमचें जिवीत नंदन म्हणलें तें आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू आनी प्रत्येक जावन आज जेजून शिकयलेल्या त्या शिकोवणे मारी पाद
आमी त्या भाग्यवंतपणाच्या वाटेर सोमकोंक आनी आमी एक बरें खरें क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक आनी ह्या सगळ्या बऱ्यापणाच्या जिविताचो फळ एक दिसा आमी सरकार देवाधीन जाल्ल्या आमच्या सकट भाव भयणी सांगता आमी पावोंक बगूंक आनी त्या शेवटाक आमी पावच्याक तसो सोमी आमची वाट सरकी करून सुगाम करूं आनी आमकांय त्या सर्गीच्या जिविताक व्हरून पावोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आनी ती कृपा त्या सोमयात हांवन आमी जोन घेवया. आमीन. उबे रावया. आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्प द्वेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा दे बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो करो दे तो देवातावन जल्माला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कामरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंचलो ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवान जालो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या निमेल्यांचे मनशी बरो वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समाज सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातक्यांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या आपुनात जिवंतपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमीन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो सांपावलान सांगल्या प्रमाणे ताची कृपा आमकां पुरो ताची कृपा म्हाका पुरो ताची कृपा जोडूंक आमकां एक वाट मागचें सोमयान सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्या तर ह्या उतरांचेर पातयेन बरोबर सोदून आमची सक्कड मागणी सर्गींच्या बापाक आतां उबान दिवया. पवित्र सभेंत विविध रितीन मुखेलपण घेवच्या पापा लियोक गवळी बाप याजक धर्मीक आनी लायक बाबा भयणी तुज्या कृपेन बर तांच्या मुखेलपणा मुखांतर आमी बावर्तान तीर जावन बरवशान जियोंक आदार दे म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. समाजेंत मुखेलपण घेवच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी हेरांनी तांचो हुद्दो तांची जबाबदारी लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितींनी सलवणी दूख अनुभव करून आसच्या भावा भयणींक तांच्या कश्टांत बऱ्या मनशांच्या व्यक्ती मुखांतर तांकां कुमोक लाभोवंक देव आमकां प्रेरण दिवं दे म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारी संगतीचेर वंदून जिवीत ओगडोवन आसा आम्हाला मादक व्यसनाक वळख जाल्ल्यांक ते बंदडेतावन सुटका दी आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांचे जिणेंत कश्ट वा संतोश एकाच रितीन स्विकार करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां मेळचे अवकाश एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर वापरून आठ बागीची जिणी जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकाच्या मेजा बोवारी हजार जाल्ल्या आमा सर्वांनी जेजून आपणाक म्हूण हेरांक जिवी दिल्ले प्रमाणे आमी आमकांच मोडून पेल्याचे जिणेक आदार जायचे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें मागूंक आसा ते वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या सगळ्या कुटुंबां खातीर गांवांत परगांवांत आसल्या आमच्या भावंडां खातीर आमच्या भुरग्या बाळां खातीर युवजनां खातीर मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर आमी विशेश तरान मागया. प्रत्येक जावन आस्पत्रेंत आसची
आमची बहीण लोना तिचे खातीर आमचो भाव रिचार्ड नजरेत ताचे खातीर आमी मागया सुमयाची गूण करची सकत तांच्या कुडींनी विशेष तरान वाळोवन दी बरी भलायकी सुमी तांकां दिवून दी म्हणून मागया कोणी आमच्या लागीं मागोंक सांगलां मागता म्हणून बसयलां तांचोय उडास काडया तांचे खातीर एक घडीभर मागया ह्या पवित्र थळाक येवच्या सक्कट भक्तीक खातीर ह्या पवित्र थळाच्या उदरगते खातीर विविध रितीन दान दिवच्या बरें मन दाखोवच्या सक्कट दानी खातीर आमी मागया गांवांत परगांवांत आमचे दानी आसात तांचे खातीर तांच्या तेसांवा खातीर तांच्या बिझनसाचेर तांच्या कृशीचेर वावराचेर देवाची बेसांव मागया तशेंच विविध रितींनी ह्या पवित्र थळार सेवा दिवच्या वावर करच्या हर एका बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर आमी मागया तांकां ही प्रतिबळ समी यश धराळ मापान दिवून दी म्हणून मागया आमच्या रेतीरेच्या यशस्वी खातीर आमी मागया फळादीकपणा खातीर मागया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू मारी पात वर्ती शिकोवन तुवें आमकां दिलाय ही शिकोवन आमी स्विकार कर त्या वाटेन सोमकोंग आमकां तुजो गरजेचो आदार दी आज आमी व्हडा पातयेन बावातान आमच्या काल जमानांत उबारलेली ही सक्कड मागणी तूं मानून घे आमकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन म्हज्या मोगाळ भावनांनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान तुमच्या आनंदलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक
आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या आदावात सर्वीस कोण मानून घे. प्रार्थुया सर्वेस्परा आम्ही तुझे साकरान तुझ्या वेदीचेर इंदान हाडून दवत हांव प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवून आमकां लाभय. या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवें. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची खालसा उभारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशांची दया करून ताणें आमकां मायेतान जल्म घेतलो. कुर्साचे मरान सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवादूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडोवन इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायान. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी ससनी कराराची येरागान पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sugun pergadoyan. Tuja kusani puna jivan puna bodi. Tuve amta sodelai somia. Saraja sorvodara. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा स्वामी भक्ती पण उडास करता आनी हो जिविता सवंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून
आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लिओ आमच्या भगेवन बाप्पा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे येजकी वर्ग बराबर तिका मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखां मोळ फळें फावो कर. आमा समेस्नी दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरे देवाचे माये संगती भगेवन जुजेची सपोती भगेवन धर्मता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान बापाक उलो मारूंक बापाच्या खुशये खालती मान घालूंक आमकां शिकयलां. तर देवाची खुशी आमच्या दिसपोत्या जिवितान करूंक जाय असली कृपा मागून सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दे. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुटीं सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिड्यांतलें सर तरेच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक येतो वाटाय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सुमयेची शांती एकामेकां वांटून घेवया. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयला आमी सुभागी.
सुमयान त्यो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवण्याच्या या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखा पावोंक आमकां आदार फावो करताय. या तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबा सदांच स्थिर उरो आनी वाडत वचून दी. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सकडा आमी दिबी गेल्या
थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता आमी करचोया. ते जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा. जिविताचो उंडो ह्या उंड्या रुपार सुमी खरोच आमचे मदें आजार आसा. त्या दोंगरार बसून सिसा लागीं लोकां लागीं उलयल्लो, अपुर्बायची शिकोवन दिल्लो तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा. साक्रामेंत म्हणल्यार ह्या दोंगरार तो आसा. आमी ताच्या पांयां तळा सरपडल्या, ताच्या पांयां तळा आसा. आमकां हर एक लागीं पळयता, आमच्या हर एकल्या लागीं तो उलयता. ह्या घडये जशें त्या सिसां कडेन तो उलयल्लो, त्या लोकां कडेन उलयल्लो, आज तसो जेजू म्हजे आनी तुजे कडेन आमच्या हर एकल्या कडेन उलयता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तो जिवो आनी खरो सोमी जावन आसा. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार खंयसर आमी गेल्या जाल्यार आमकां मनोरंजन जावंक बरो. एका मुवीक गेल्या, एक खेळ पळोवंक गेल्या, वा आनीक एक भोवंक गेल्या, बिचाक गेल्या, पूण हे सगळे तात्कालीक संतोश दितात आसले. थंय आसतना संतोष भोगता, समाधान भोगता, पूण फाटीं आयल्या उपरांत परत तेंच आमचें जिवीत मोगाचें न्हू. पूण सक्रामेंता मुखार तशें न्ही. सक्रामेंता मुखार भोगुल्लो तो अनुभोग आमी घेवन वेता मोगाचें न्हू. तो तात्कालीक अनुभोग न्ही,
तो तात्कालिक दादोसपण न्ही, तो तात्कालिक तो संतोष न्ही मोगाच्यान. आमचे थंय उरता तसलो संतोष ह्या सक्रामेंतांत हांव आमकां मेळटा मोगाच्यान. आमी त्या सोमयाक अनुभव करतना, ताच्या पांयां तळ आमी सरपडटाना, सोमी आमचे लागीं उलयतना, सोमी आमकां हरी एकल्याक आपोरतना त्या कृपेन तो भरता, त्या शक्तीन आमकां भरता, त्या संतोषान आमकां भरता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 34 वाक्य 20 आमी पळयता. मुइजे देवाक मेळोंक गेल्लो, देवा सांगता रावन फाटी येताना ताचे मुखामळ परजलतेले मोगाचें न्हू. त्या सिनाई पर्वताचेर, खाली पर्वताचेर मात्र न्ही, सकयल येतानाय ताचे मुखामळ परजलतेले मोगाचें न्हू. जेजूचे धर्मदूत जेजू सांगता रावोंक गेल्ले, थंय लाभिल्ल्या अनुभोगान तो अनुभव घेवन हेरांक सांगतात मेस्तिया आमकां मेळ्ळो. तो संतोष थंय दादोसपण हेरां लागीं वांटून घेतात मोगाचें न्हू. मातेव सुंकागार जेजू ताच्या घरा गेलो, ताका भेटलो, ताचें थंय रुपांतर जालें, एक नवो व्यक्ती जालो मोगाचें न्हू. जाकेवाच्या जिवितांत तेंच घडलें, सांपावलाच्या जिवितांत तो अनुभव जोडल्या उपरांत तेंच घडलें मोगाचें न्हू. तो सोमी आमच्या मुखार आसा, आमकां हरी एकल्याक पळयता, ताच्या स्पर्शान ह्या घडी आमकां भरता मोगाचें न्हू. एक घडी ताचो मोग आमी साकया मोगाचें न्हू. ताजें हजरपण आमी बगया, आमकांच ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमकांत ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. आमचो सोमी आमच्या संगता आसा मोगाचें न्हू. आमचो सोमी आमच्या संगता आसा. केदें वर्तें भाग आमचे हरी एकल्याचें त्या सोमया संगता आसचें मोगाचें न्हू. तर आमी सोमयाक सांगया, तुजो मोग करता सोमया, तुका अर्गां दिता धन्या, तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हणून हांव तुका मानून घेता म्हणून आमी म्हणया. आनी म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा म्हणून ताका आमी उलो मारया. आमच्या खालसा मनाचो मान नमान आराधन स्तुती ताका भेटोवया. आमकांत संपूर्ण समर्पण करून हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू. भवन आनी भयणीनो, म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हणून आमी उलो मारलो. फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांत म्हजो सोमी आनी म्हजो देव म्हज्या सांगाता रावला, म्हज्या बगलेक रावला मोगाचें न्हू. ह्या नव्या वर्साचे 2026 एक म्हयनो आमी संपयलो मोगाचें न्हू. परच्या पोर नवें वरां सुरू केल्लें. एक म्हयनो कसो संपलो धांवलो आमकां कळीत ना. पूण फाटल्या सगळ्या म्हयन्याचेर आमी नदर घाली जाल्यार जायत्यो चटवटिक्यो आमी जाल्यात केल्यात मोगाचें न्हू. जायतें बरेंपण आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक लाभलां.
आमचे हर एकल्याचें जिवीत सोमयान सांबाळन वेला राखून वेला सकड वायटा विघ्ना अवघडांतलें आमकां ताणें सांबाळला पिडे शिडे वेळार कश्टा दुखा वेळार निरंतर सांगात दिला आमच्या बगलेक तो रावला मोगाचें न्हू आमी कितलीं उपकारी मनाची जाल्यार ताका पावना कित्याक आमची जिवीत आमी चलोवन वचचें न्ही आमी कितलेय जाणटे बुदवंत जाल्यार मोगाचें न्हू आमचें जिवीत आमचें न्ही आमचें जिवीत सोमयाचें सोमयान दिल्लें तेणें सोमी आमची जिवीत चलोवन व्हरता तसो सोमी आमचे मुखार आसा तर एक घडी ताका आमी अर्घां दिवया तुमची जबाब जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां 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 ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान खरोच तूं आजार आसाय देखून जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां दिसपरतें तुजें दर्शन तूं म्हाका दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां हर एका घडये हर एका दिसा म्हजें जिवीत चलोवन वताय देखून जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक तुज्या मोगान भरताय देखून जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां आमच्या कुटुंबाच्या कश्टा दुखा वेळार निरंतर तुजो सांगात दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां आमचो वावर आमचे पैन करूंक निरंतरी तुजो सांगात दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां आमच्या कश्टा वावटेक दिसपरतो प्रतिफळ दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां आमच्या हर एका संगतीचेर तुजी आशिर्वाद वताय देखून जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां म्हाका क्रिस्ती जिवीत लाभयलेल्या पासत जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां एक बरें कुटाम तुवें म्हाका दिल्ल्या पासत जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां म्हज्या कुटुंबांत बरीं वडिलां भुरगीं मेळान दिल्ल्या पासत जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां म्हज्या कश्टा वावटी मारिपान दिसपरतो ग्रास तुवें म्हाका दिल्ल्या पासत जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां म्हजे जिणेंत संतोश समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां हाती धरिल्लें हर एक काम बऱ्यान पंथा पावोवंक करपा दिल्ल्या खातीर जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां म्हज्या मागण्याक कान दिल्ल्या पासत जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां म्हज्या मोगाच्या कश्टा अनवरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां आमकां हर एकल्यागे तुज्या मोगान दिसपरतें सांबाळलेल्या खातीर जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां जेजू म्हज्या मोगा तुका हांव अर्घां दितां तर त्या सोमयाक अर्घां दिवन एक गीत आमी गावया अर्घां दितलो सोमया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजा म्हजा घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजा म्हजा घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोमया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या मळ्यात चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या मळ्यात चलतलो बाबा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घां दितलो सोमया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगाचें एक घडी भर आमचे दोळे धांपया ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी आसतना
आमकांत त्या सोमयाक आमी समर्पण करुया. आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया. ह्या हातां मारिपात दोळे धांपोवन कितें समर्पण करूंक आशेता ह्या घडये त्या सोमयाक समर्पण कर. मोगाच्या भावा भयणी सगळे आमचे कुटाम ह्या हातांनी सोमयाच्या पांयां तळ आमी ओपोवन दिवया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. गवांत पर गवांत आसात आमची भावंडां तांचे खातीर आमी मागया. देवान आमकां दिल्लीं भुरगीं बाळां हें वरास भुरग्यांचें वरास. ह्या भुरग्यांच्या देण्यां खातीर देवाक आमी अर्घ दितना ह्या भुरग्यां बाळां खातीर मागया. तांचे शिकपा खातीर प्रत्येक जाण मुखल्या दिसांनी परिक्षा आसात. बरेंग शिकोवंक शिकले मतीन उरोवंक बरेंगन एग्जामान बरोवंक तांकां करपा. तशेंच बावर्तान हीं भुरगीं वाडच्या खातीर एक बरी क्रिस्तांवां जावन वाडच्या खातीर क्रिस्ती माऊल्यांनी तांचें जिवीत नेटोवच्या खातीर ह्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागया. युवजनां खातीर आमी मागया. मलगडी प्रायवंत आसात आमच्या घरांनी तांचो उडास काडया. प्रत्येक जण पिडेसता ह्या मिसाच्या बलिदान येवं आज असाध्य जाल्लीं. साबार जाणां अस्वस्थ जाल्लीं आसात. आमचो भाव रिचार्ड नजरेत आस्पत्रेंत आसा, कश्टाता ताका भलायकी मेळच्या खातीर मागया. आमची बहीण लॉना आस्पत्रेंत आसा, तिच्याय भलायके खातीर मागया. तशेंच आमच्या घरांनी साबार जाणां पिडेस्त आसात. सोमयाच्या पांयां तळा तांकां समर्पण करुया. तांचे खातीर मागया. ह्या पवित्र थळार मोकल्या ह्या दिसांनी रेती जावंक आसा. बाबा अगस्टीन वल्लोरानाच्या मुखेलपणाखाल ह्या सगळ्या टिमा खातीर बाबा अगस्टीन वल्लोरान आनी ताच्या सगळ्या टिमा खातीर आमी मागता आसतना ह्या पवित्र थळार कितेंच अडकळी नासतना ही 3 दिसांची रेतीर फळादीक जावच्या खातीर साबारांक हांगासर बरेपण वाळच्या खातीर गुण करची सकत साबारांच्या कुडीन वाळच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. ह्या रितीरेच्या फळादीकपणा खातीर यशस्वी खातीर आमी मागया. कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर नव्या काजारी जोड्यां खातीर आमी फाटल्या म्हयन्यांनी गेल्ल्या सकड काजारांक गेल्ल्या त्या काजारी जोड्यांचो उडास काडया. तांचे खातीर मागया. तांकांय सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करुया. आमकांत संपूर्ण तरान सोमयाच्या पांयां तळ हाडया. आमचे सगळे पिरगस कुटुंब ताच्या पांयां तळ हाडया. आमचे इस्कॉल ताच्या पांयां तळ हाडया. आमच्या इस्कॉलान 9वी शिकच्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन मती उजवाड शिकले मतीन उरोवंक बरेंगन परिक्षे तयारी करूं 100% फलितांश ह्या वर्साय आमच्या इस्कॉलाक लाभच्या खातीर आमी मागया. मोगाच्या भुरग्यां खातीर मागया. ह्या पवित्र थळाच्या सकड योजना खातीर कितें बरेपणाक जावंक त्या सकड बरेपणा खातीर आमी मागया. आमचे वैयक्तीक कश्ट दूख बेजाराय आमची सलवणी आमची पिडा शिडा आमचे पैन आमचे बिझनेस हर एक सोमयाच्या पांयां तळ आमी उबान दिवया. सोमयान हात उबान आशिर्वाद दिलें सगळें बरें जाता, नंदन जाता, यशस्वी जाता, मोगाचें सत जावन आसा. ताका लागून एक घडी आमकांत समर्पण करुया. ताका लागून आमची सकळ ते सवा मागणी सोमयाक समर्पण करून आमी म्हणया सगळो जेजूक समर्पिता. खुशेन सर हांव ओपसयतां सदांच मोग करून ताचेर पातयेवन ताचे सदैं हांव जी येता. सर्वस्व हांव दितां, सगळोच म्हाका सोडून धरा, हांव समर्पितां. ह्या गितां मारिपाक आमची तर ते सवा आमच्या काळजमणाची ते सवा आमची मागणी सकड सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करुया. मोगाचें न्हू. Small
सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक आमी फुडें वेता ते लागून परत आमकां समर्पण सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां. प्रार्थुया येसू मिया जेजो क्रिस्ता या विशेष सक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून सबल सदांच आमचे दे आमी बगी स्वर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयन फावो कर जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Somiagin wasuyando boro Somiagin wasuyando boro Somiagin wasuyando boro Moga parimika sokoro Din wasuya somya servai kari Moga tunga gaya sasakari Tani segani pritum resmeli Tata mahima sedakari Somya di vasuya kuboro Somya di vasuya kuboro Somya di vasuya kuboro Moga perimika sokoro Moga putra soe Amat mori Ashirwadi vangka Pagiyunsan sutta dewa आम्हापासून विनंती कर Pagyan kusaci kurwi nirong kam chidwa amcha dusmanale Bapak pani putajan ipod Amen